एक्झिट पोल करप आनी तांचो निकाल पब्लीक करपाच्या विशयाचेर हायकोर्टान केंद्र सरकाराच्या अॅटर्नी जनरलाक नोटीस काडल्या। 2017चे विधानसभा वेंचणुके वेळार वेंचणूक आयोगान एक्झिट पोल करपाक आनी ताचो निष्कर्ष दाखोवंक बंदी घाल्या उपरांत फोमेंतो मिडिया हायकोर्टांत गेल्ले। अॅटर्नी जनरलान 10 ऑक्टोबर मेरेन जाप दिवची म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिल्यात। सोमारा एक्झिट पोलाच्या याचिकेचेर सुनावणी जाली। एक्झिट पोल कंडक्ट करपाक आनी ताचो निष्कर्ष जारी करपाकूय वेंचणूक आयोगान नोटिफिकेशन काडून बंदी घाल्या। ताचे वेल्यान फोमेंतो मिडियान प्रकरण हायकोर्टान पावयले। फाटल्या विधानसभा इलेक्शना वेले हे प्रकरण अजूनय हायकोर्टान चल्ला। हायकोर्टान आर्ग्युमेंट आयकले उपरांत ह्या विशयाचेर भारताच्या अटॉर्नी जनरलान नोटीस काडल्या। हायकोर्टाच्या निरीक्षणा प्रमाण हो विशय पुराय देशाक लागू, ताका लागून अटॉर्नी जनरलाचे मत म्हत्वाचे। कोर्टान केस 10 ऑक्टोबराक दवरल्या। तो मेरेन अटॉर्नी जनरलान जाप दिवची म्हूण कोर्टान सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। खुर्साचे मोडतोडी फाटल्यान खंय धर्मीक आनी समाज विघातक शक्ती आसात। प्रकरणाची सारकी चौकशी जावपाक एसआयटी नेमची म्हूण चर्च मागतात। चर्चीच्या फॅक्ट फायंडिंग टीमीन आपल्या पद्धतीन चौकशी केली। पुलिसांनी खंय तपासांत आळशीपणां केल्यात। तपासाक पॉलिटिकल एंगलय आसा म्हूण फॅक्ट फायंडिंग टीमीक पुलीस आनी सरकाराच्या एक्शनीचेर दुबाव। खुरीस फोडपी फ्रांसीस परेरा सध्या कस्टडींत आसा। खुर्सांचे मोडतोडीचे केशींनी फ्रांसिसाक धरल्या उपरांतूय चिंबला आनी मडकय खुरीस मोडले म्हूण चर्चीचो पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशन थियरी आड आर्ग्युमेंट। खुर्सांची मोडतोड जाल्ल्या प्रकरणात धरिल्ल्यांक मेंटल केस म्हूण पुलीस हाताळटा म्हूण फॅक्ट फायंडिंग टीमीक दुबाव। पुलिसांचो तपास योग्य दिशेन ना म्हूण चर्च एसआयटी मागता। We can't trust the police, that the police may not have asked Francis Pereira to act as a mad person. We do not know because there is no medical certificate certifying him to be not in good mental health. So therefore we are demanding that police has demonstrated its incompetence to investigate the desecrations of crosses thoroughly. We are therefore demanding that an SIT be formed under supervision of High Court or Supreme Court. पुलिसांनी तपासात खंय आळशीपणा केल्यात, केसीक खंय राजकीय संदर्भ आसा। Our main findings are that so far as desecration of 50 odd crosses is concerned, police has done a very lazy investigation. And the investigation was also supported, backed and influenced politically. This investigation by police stopped because of political influence. Police did not dig deeper because immediately Chief Minister of Goa declared that they have found the accused without any. It is not the business of Chief Minister to declare somebody guilty even before court has pronounced, even before the man has been put and charge sheeted before court, put on trial. Taking the hint, police stopped further investigation. पणजे बाय इलेक्शनाक 2 दीस असताना नेमको चर्चीन खुर्सांचे केशीचो आपलो रिपोर्ट जारी करून नव्या चर्चेक याप्त केला। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। गिव इट ब्रेक।